मोगाळ इश्टानो, आयज जावन आसा बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस आनी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकला ते परी आयचो विशय आमी विचून काडला तो म्हणल्यार बागीवन फ्रांसीस शावेराचे देखीन नवसोन्नी हाडुया आनी जिवीत दिवया. आनी हेंच कितें करूंक आयचो आख्खो सेवा धर्म आमकां सगल्यांक दर एकल्याक उलो कोत्ता. बागीवन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत थोड्याच उतरांनी जरी तर आमी उल्लेख केलें जाल्यार आमच्यांनी म्हणूं येता की तो जावन आसलो एक भक्तिवंत मनीस जो आपल्या जिवितांतल्यान आपल्या वावरांतल्यान दुसऱ्यांच्या जिवितांत नवसोन्नी हाडूंक दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक तो वावुरलो. येदे व्हडले पॉयंट ताणें काडलें. दर्याच्या पोलतोडेर तो हांगा येवन देवान आपलें दिल्लें कार्य ताणें शांती पावयलें. दुबाविरेत मोगाळ भाव भयणीनो, हें कार्य तो चलयता आसतना ताका जायत्यो आडकोळ्यो आयल्यो आसतल्यो, पूण ह्या आडकोळ्यांक ह्या वादोळांक ताणें फुडें केलो आनी देवाचें कार्य ताणें शांती पावयलें. मोगाळ इश्टानो, हो नियाळ फुडें व्हरूंक 3 वस्तूंचो आमी उपयोग करुया. पयले सुवातेर नवसोन्नेचें वादोळ, दुसरें जिवीत दिवपी फुडारीपणाचें बी आनी तिसरें सेवे चाकरेचो उजो. पयले सुवातेर नवसोन्नेचें वादोळ. शुभ वर्तमानान जेजू क्रिस्ताक आनी ताच्या मुल्यां पासत फॉर द व्हॅल्यूज ऑफ क्रायस्ट जी वावुरतात तांकां कोश्ट सोसूंक पडटलें म्हूण लुकास आमकां उगडास कोत्ता. पूण त्याच वेळार जेजू आमकां सांगता की जी आपल्या पासत वावुरतात, आपल्या शुभ वर्तमाना पासत वावुरतात, तांच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना, तांकां हांव सांबाळून दवरतलों. मोगाळ इश्टानो, पयल्या वाचपांतूय अशेंच कितें आमकां आयकूंक मेळटा. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत मेल्ल्या अंतस्करणांत जागृत करूंक आनी खोऱ्या देवा विरुद्ध जियेतोल्यांक शिडकावंक देवाचो हात उंटीर येवन एक लेख बरयता. बेलशाजार राजा भियेता, तो कडकडटा, कित्याक हो राजा पातकांत जियेतालो आनी हो पातकांत जियेता आसतना हो हात येता हे उंटीर बरयता. म्हणजे देव ताका कितें सांगूंक सोदता काय. दानियल प्रवादी उपरांत ताका विस्कोटावन सांगता, तूं पातकांत जियेताय देखून हें सगळें तुज्या जिवितांत घडलां आनी त्या हाता वरवीं देव तुका आनीक एक संदी दिता तुजें जिवीत नवसरूंक, बऱ्या मार्गार तूं चलूंक. मोगाळ इश्टानो, देव असोच आमकां सगल्यांक एक संदी दिता. आमच्या जिवितांत जायत्या तरेचीं वादोळां उप्रासतात, जावं ती दुबावाचीं, जावं घरांत झगडीं, जावं दुस्मानकायो, बेरोजगारी आदी. ही सगळीं वादोळां जेन्ना आमच्या जिवितांत उप्रासतात तेन्ना ती आमकां गरजेचीं. जायत्या पावटी आमी देवाचें शीण कोत्तात, पूण देव खाशा ही वादोळां आमच्या जिवितांत धाडटा आमी आमच्या अंतस्करणाचेर नियाळ करूंक, की बाबा हांव खंय पावलां, म्हजें जिवीत खंय पावलां, कसो हांव जियेता हाचेर नियाळ करूंक, आमचें जिवीत बदलूंक देव असलीं वादोळां, असले प्रश्न आमच्या जिवितांत धाडटा. दुबाविरेत सान फ्रांसिसाच्या जिवितांत लेगून असल्यो आडकोऱ्यो उप्रासल्यो, पूण तो भिवंक ना, ताणें आपलो भावार्थ सोडून दिवंक ना. तांचेर तो झुजलो, तांकां ताणें फुडो केलो आनी आयज तोच जावन आसा आमकां एक नमुनो. आमकां आमचो भावार्थ एक नांगोर कसो रोंबून दवरूंक, आमचे भावार्थाचें तारूं सांबाळूंक. दुसरे सुवातेर मोगाळ भाव भयणीनो, जिवीत दिवपी फुडारीपणाचें बी. एक ल्हान बियांतल्यान एक व्हड झाड उप्रासूंक शकता. आमी सगल्यांनी सांसवाच्या बियाची वोपार कितलेच फावटी आयकलां. त्या ल्हान बियांतल्यान एक व्हड झाड उप्रासता आनी त्या झाडाच्या खांद्यांनी सुकणी लेगून आपलो गोंटेर करूंक पावता. मोगाळ इश्टानो, तें जावन आसा आमच्या भावार्थाचें बी. आनी हें बी हो सांत हांगासर आमच्या गोंया शारांत येवन ताणें हें बी भावार्थाचें आमच्या दर एकल्याच्या काळजान, आमच्या पुर्वजांच्या काळजांनी तें वोंपलें. आपल्या फुडारीपणान आनी आत्मीक मार्गदर्शनान ताणें तें शिंपलें आनी तें व्हड केलें. आनी आयज तेंच बी आमच्या आवय बापायनी, आमच्या पुर्वजांनी आमच्या दर एकल्याच्या काळजांनी वोंपलोलें आसा. आनी आयज तुका आनी म्हाका हें खेरीत कार्य आसा, हें बियांचें एक झाड कशें उत्पन्न करून फुडाराक दुसऱ्याच्या जिवितांत हें भावार्थाचें बी वोंपूंक. तिसऱ्या सुवातेर मोगाळ इश्टानो, सेवे चाकरेचो उजो.
सांत फ्रांसिसाच्या जिवितांत ताच्या काळजांत हो उजो जोळटालो. पयशिल्ल्या देसांनी तो गेलो, कितलो तो ह्या शुभ वर्तमाना पासत वावुरलो. गोरजेवंतांक तो पावलो. जेजूचें शुभ वर्तमान सोगल्याक ताणें फांकयलें. आपल्या बऱ्या वावरांतल्यान जायत्या जाणांच्या जिवितांत तो एक उजवाड कसो परजोडलो. तांच्या काळजांनी ताणें हो सेवे चाकरेचो उजो पेटयलो. पयल्या वाचपांत मोगाळ इश्टानो दानियल प्रवादी जावन आसा तो जोळटो उजो. निस्वार्थीपणान नवसोनेच्या जिवितांत ताणें वेंग मारूंक दुसऱ्यांक तो एक संदी जालो. त्या राजाक तो एक संदी जालो आपलें जिवीत नवसरूंक, देवाचो उजो कसो, देवाचो उजवाड कसो तो परजोडलो. एक हात्यार तो जालो दुसऱ्यांक उजवाड दिवंक. देवाचो उजो ताच्या काळजांत जोळटा तो आमकां दिसून येता. आनी आयज देव आमकां हेंच करूंक आपयता. आमच्या काळजांनी हो सेवे चाकरेचो उजो जोळटो दवरूंक जेजू देव तुका आनी म्हाका आयज आपयता. तर मोगाळ इश्टानो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना सांत फ्रांसीस शावेराचीच देख आमी घेवया. दुसऱ्याच्या जिवितांत नवसोदनी हाडुया, दुसऱ्यांक जिवीत दिवया आनी हो सेवे चाकरेचो उजो आमच्या काळजांनी जोळटो दवर म्हूण त्याच जेजू लागीं मागुया.